नमस्कार. गोमंतक टी व्ही खातीर हांव डॉक्टर मुकुल रायतुरकर. हांव मडगांवचो एक बालरोग तज्ञ आनी म्हजे बरोबर आज आसा डॉक्टर प्रियांका कामत आमोणकर. ती मडगांवची एक बालरोग तज्ञ म्हणूनय आमचे बरोबर आसा आनी एक आवय म्हणूनय आमचे बरोबर आसा. आनी आज आमी हो जो पळय प्रोग्राम करतात हो जागतीक स्तनपान आठवडो म्हणजे वर्ल्ड ब्रेस्ट फिडींग वीक ह्या विकाच्या पार्श्वभूमीचेर करतात. सबंद जग दर वर्सा ऑगस्टाचो पयलो आठवडो हे वर्ल्ड ब्रेस्ट फिडींग वीक म्हणून सेलिब्रेट करता. तर हे जग जे पळय ब्रेस्ट फिडींग म्हणजे स्तनपानाक इतलें म्हत्व दिता हे कित्या खातीर दिता अशें तुमकां दिसता दोतोर? दोतोर, 1st to 7th August every year आम्ही ब्रेस्ट फीडिंग वीक अवेअरनेस दिस इज लायक अ ग्लोबल इनिशिएटिव्ह, आंतरराष्ट्रीय सेलिब्रेशन जाता. आणि प्रत्येक आवय बापूय जेन्ना नवजात शिशू जन्माक येता तेन्ना प्रत्येक आवय बापायक एकूच विचार आसता की आपणे आपल्या भुरग्याक कितें बेस्ट आसा तें दिवपाचें. आणि ॲज वी नो हे ब्रेस्ट मिल्क आवयच्या आंगावयलें दूध जें आसा पळय दॅट इज द बेस्ट थिंग दॅट पेरंट्स कॅन गिव देअर बेबीज. कित्याक जे फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क जे आमी दीक म्हणटा, जे कोलास्ट्रम म्हणटा, जे बेबीच्या पोटान वता, हे फर्स्ट वासीन जे इम्युनिटी बिल्ड करपाचें आसता पळय भुरग्याक ते समजपाक शकता की फर्स्ट इम्युनायझेशन इज बाय ब्रेस्ट मिल्क ओनली. येस. आनी जागतीक कन्वेन्शन एक आसा, इट इज कन्वेन्शन रिगार्डींग रायट्स ऑफ अ चायल्ड. म्हणल्यार भुरग्याचो हक्क कितें तर जगान मान्य केल्लें आसा की ब्रेस्ट फिडींग हे भुरग्याचो एक सामको मेजर हक्क आनी हो हक्क आमी ताका दिवपाकूच जाय ह्या दृश्टीन हो सेलिब्रेट केल्लो आसा. तर ह्या वर्साचें म्हणजे 2023चो जो पळय आठवडो आशिल्लो ताजो मोटो आशिल्लो लेट अस मेक ब्रेस्ट फिडींग एट वर्क. सो आतां ते म्हणटात की ब्रेस्ट फिडींग फक्त घरा कडेनूच न्ही तर आवयन कामातूय करचें, काम करचें, आवयन नोकरी करची, पूण तेन्ना सुद्दां ब्रेस्ट फिडींग चालू दवरचें. हाजे बद्दल तुमचें कितें, ह्या मोटो बद्दल तुमी कितें उलोवपाक? सो हो जो मोटो आसा हो खरोच व्हेरी इम्पॉर्टंट ॲस्पेक्ट बिकॉज खूब न्ही आवयांक दिसता की हय आपणे 6 म्हयने दिवपाकूच जाय आनी एक्सक्लुजीव ब्रेस्ट फिडींग आपल्या भुरग्याक आपणे करपा जाय. पण खुबश्या जाग्यार खूब ऑफिसांनी 3 म्हयन्या वयर मेटर्निटी लीव मेळना. सो ह्या खातीर तांकां बेगीन जेन्ना कामाक जॉयन जावचें पडटा सो दे हॅव दीस क्वेश्चन इन मायंड की बाबा आपल्या भुरग्याक क्वायट एडिक्वेट न्यूट्रिशन जे ब्रेस्ट फिडिंगान मेळटा ते आपूण ताचे कडल्यान कशें स्टॉप करपाचें. सो आय विल नॉट बी एबल टू गिव द बेस्ट टू माय बेबी. सो ह्या कारणां खातीर खूब कॉर्पोरेट ऑफिसीस ऑल्सो हॅव स्टार्टेड ब्रेस्ट फिडिंग फ्रेंडली युनिट्स. तांचे कडेन ब्रेस्ट फिडिंग सेटअप आसा. दे हॅव हेल्पर्स हू विल हेल्प अँड डे केअर सेंटर्स वेरीन बेबीज न्ही इवन 3 आनी 4 म्हयन्याच्या बेबीक आवयो जेन्ना ऑफिसान घेवन येता 2-2 वरांनी वचून ब्रेस्ट फिडिंग करपाक शकता. सो दीस इज समथींग दॅट द एंटायर वर्ल्ड इज लुकींग फॉरवर्ड टू. आनी आमी म्हाका दिसता हें इम्प्लिमेंट करपा जाय आमच्या वर्क प्लेसान की आवयांक 3-4 म्हयन्यांनी सुद्दां जेन्ना जॉब जॉयन करपाचें आसता तांकां कम्फर्टेबल नॉट ओन्ली ॲट होम बट द वर्क प्लेस जी सपोर्ट सिस्टम जी आवयांची आसता ती बिल्ड अप करपाक आमी मदत करपाची आनी एक्सक्लुजीव ब्रेस्ट फीड फॉर द नेक्स्ट 6 months ऑफ बेबीज लायफ आमी तांकां हेल्प करपाचें दिवपाक. सो आतां जगान प्रत्येक गव्हर्मेंटाक एक डायरेक्टीव दिल्लो आसा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनान आनी ह्या डायरेक्टिवान अशें आसा की 18 आठवडे कमीत कमी ते 24 आठवडे 6 म्हयने पर्यंत सुद्दां आवयक पेड लीव आसूं शकता ब्रेस्ट फिडिंगा खातीर. आनी हें सरकारान इम्प्लिमेंट करचें अशें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनान हातून डायरेक्टीव दिल्लो आसा. तर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनाचे ब्रेस्ट फिडिंगा बद्दलचे डायरेक्टीव कितें म्हणजे केन्ना सादारण जन्मल्या बरोबर केन्ना ब्रेस्ट फिडिंग स्टार्ट करचें अशें ते म्हणटात? सो दोतोर नॉर्मल डिलिव्हरी जेन्ना जाता बेबीजची 2 जाणां आवय आनी भुरगो थंयच आसता, लागीं आसता. सो देर इज समथींग व्हेरी युनीक न्ही. म्हणजे ॲज अ पिडियाट्रिशन आमी जेन्ना पळयता की नॉर्मल डिलिव्हरी मागीर जेन्ना भुरग्याक आवयच्या पोटार जेन्ना घालता दॅट इज कॉल्ड एज अ ब्रेस्ट क्रॉल. भुरग्याकूय शिकोवपाची गरज ना की कशें ब्रेस्ट फीड करपाचें, आवयकूय गरज ना कशें शिकोवपाचें की ब्रेस्ट फिडींग कशें दिवपाचें तें. इट्स अ नॅचरल इन्स्टिंक्ट. इट इज जस्ट इट कम्स नॅचरली टू द बेबी. द बेबी क्रॉल्स टू द ब्रेस्ट आनी ब्रेस्ट फिडींग सुरू करता. सो इमिजिएटली आफ्टर ब्रेस्ट फिडींग मे बी 5 ते 10 मिनटांनी ब्रेस्ट फिडींग सुरू करपा जाता नॉर्मल डिलिव्हरी. ॲज फार एज सिझेरियन सेक्शन इज कन्सर्न जेन्ना आवयचें ऑपरेशन करून भुरग्याक डिलिव्हर करता इन द फर्स्ट हाफ एन आवर टू 1 hour
ब्रेस्ट फिडींग चालू करपा जाय. आनी हाजें म्हत्व कित्याक आसा की बेबी जो आसता न्ही, न्यूबॉर्न नवजात शिशू, वो फर्स्ट 1 आवरान व्हेरी व्हेरी एक्टीव आसता. सो त्या खातीर हें जें आमी इम्पॉर्टंट पिरियड जो आसा वो 1 वराचो तो मिस करचो न्हय. कित्याक सपोज हें डिले जालें न्ही, ब्रेस्ट फिडींग इन द फर्स्ट 1 आवर सपोज मेळना भुरग्याक, तो मातसो न्हिदता, एक्टिविटी मातशी भुरग्याची लेस आसता, सो आवयचोय कॉन्फिडन्स तितलो मातसो हालता मागीर की बाबा आपल्याक ब्रेस्ट फिडींग करपा जाय, भुरगो न्हिदला उठच ना, करपाक मेळना आपल्याक, आवयच्या आंगा वयलें दूद दिवपा मेळना. सो दीस शूड नॉट हॅपन. आनी म्हणून आमी डायरेक्टिव्स WHO दवरल्या की विदन हाफ एन आवर टू 1 आवर इन सिझेरियन, आनी इमिजिएटली एज सून एज पॉसिबल नॉर्मल डिलिव्हरी मागीर ब्रेस्ट फिडींग इनिशिएट करपाचें. आणि हे पयले 1 वरा भितर किंवा अर्द वरा भितर किंवा 1-2 थेंबे सुद्दां जर ब्रेस्ट मिल्क मेळ्ळें, ताका कोलेस्ट्रॉल म्हणटात, हें सामकें एनर्जी डेन्स आसता, तें भुरग्याक खूब पावता. सो खूब आवयांक अशें दिसता की हें कमी आसता, Correct. आपल्याक दूद येना काय कितें, पयले थोडे दीस तरी आमी डबो स्टार्ट करया काय कितें. तर हाजेर तुमचें कितें म्हणणें? आवयांच्या पेक्षा म्हाका दिसता दोतोर जी सरावंडींग लोक आसता न्ही, सिस्टम्स, सरावंडींग सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम जी आवयची आसता ती एनफोर्स करता आवयच्या, बिकॉज सी पोस्ट डिलिव्हरी कितें आसता न्ही, हॉर्मोनल चेंजीस खूब जाल्ल्या खातीर ॲज अ मदर आय कॅन टेल यू, पोस्ट डिलिव्हरी, ड्युरींग प्रेग्नन्सी आनी भुरगे डिलिव्हरी जाल्या नंतर तकलेन खूब हॉर्मोनल चेंजीसा खातीर खूब प्रेशर, स्ट्रेस आसता. सो त्या टायमार जेन्ना तुका कोणें सांगलें की तुजें दूद पावना भुरग्याक, तूं एडिशनल दूद घाल, डब्याचें दूद घाल, तेन्ना कितें जाता, ओके आपूण दिता, आफ्टर ऑल इट इज फॉर द बेनिफीट ऑफ द बेबी, अशें करून ही चूक म्हाका दिसता कोणेंच करची न्हय. कित्याक जे कोलेस्ट्रम, जे दीक आसता पळय, दॅट इज द फर्स्ट 1 and 2 डे मिल्क, दाट आसता पण ते कमी प्रमाणान आसता. भुरग्याचें पोट सुद्दां फर्स्ट 2 to 3 days इतलेंशें आसता जे 5 ते 10 ml ऑफ मिल्क इज सफिशंट, तितली ताजी भूक सफिशंट आसता. बट हें दीक जेन्ना भुरग्याच्या पोटान वता, जी डायजेस्टीव सिस्टम, जी इंटेस्टिनल आमचें जे लायनींग आसता तें कवर करता, आनी ताज्या खातीर ताजी रोग प्रतिकार शक्ती, इम्युनिटी ऑफ द बेबी इज एनहान्स्ड. दुसरी गोष्ट म्हणल्यार हे जे दीक जो आसता तातूंत खूब अमावंट ऑफ प्रोटीन्स, खूब अमावंट ऑफ एंटीबॉडीज, जे आमचे बॉडींतले रोग प्रतिकार शक्ती वाडोवपाचे जे एंटीबॉडीज आसता ते निर्माण करतात. आनी ज्या खातीर जेन्ना कोलेस्ट्रम आमी दिता बेबीजांक, दॅट इज द टायम दे आर रेस्पिरेटरी सिस्टम, दे आर इंटेस्टिनल सिस्टम ही बॉडीची डेवलॉप जाता. सो केन्नाच आमी चूक करची न्हय की शुगर वॉटर, ताका हनी दिवपाचो आनी डब्याचें दूद दिवपाचें, अशें ना. आनी फक्त ते कोलेस्ट्रम जे दीक फर्स्ट 2 दिसांक आनी ताज्या उपरांत आवयचें नॉर्मल जें दूद येवपा लागता ते 6 म्हयन्या खातीर चालू दवरपाचें. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनान अशें म्हणिल्लें आसा की ब्रेस्ट फिडींग जर स्टार्ट जालें पयले 1 वरा भितर आनी 6 म्हयने जर फक्त ब्रेस्ट फिडींग चल्लें, म्हणजे आनीक कांयच दिनासतना फक्त आवयच्याच दुदार भुरग्याक दवरलें, जाल्यार सादारण 8,20,000 डेथ्स भुरग्यांची प्रिवेंट करपाक जातात. इतलें ब्रेस्ट फिडिंगाचें म्हत्व आसा. तर ब्रेस्ट फिडिंगाचे आनीक फायदे कितें, इन एडिशन टू प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन आनी इम्प्रुवींग द इम्युनिटी ऑफ द चायल्ड, आनीक कितें आमी न्ही दोतोर दोनूय हातूंत डिस्कस करपाक जाता. एक इज बेनिफीट टू द मदर, एक इज बेनिफीट टू द बेबी. सो आतां अक्यूट आमी ऑलरेडी उलयली, दोतोरांनी सांगलें की इन्फेक्शन प्रिवेंट करता, आमचे इंटेस्टिनल इम्युनिटी वाडटा. आतां आवयचें दूद जें आसा पळय तें नवजात शिशूक आसता आनी गायचें दूद आसता तें काफ आसता. सो यू कॅनॉट से दॅट गायचें दूद भुरग्याक डायजेस्ट सारकें जातलें. आवयचें दुदान जे एंटीबॉडीज आनी जे अदर इम्यून फॅक्टर्स आसता दॅट इज ॲप्ट फॉर अ न्यूबॉर्न बेबी. म्हणटकूच डायजेशनाचो प्रश्न ना, भुरग्याक बऱ्या भशेन डायजेस्ट जावन भुरग्याची वाड बरी जाता. दुसरी गोष्ट म्हणल्यार जे भुरग्याचो मेंदू आसता न्ही, बुद्धी आसता, IQ लेवल इन्क्रीजीस ट्रुमेंडसली इफ एक्सक्लुझिव्ह ब्रेस्ट फिडींग दिलें जाल्यार 6 म्हयन्या खातीर. स्तनपान केलो आनीक कांय दिनासतना 6 म्हयन्या खातीर पयलीं भुरग्याची बुद्धी खूब डेवलॉप जाता, IQ लेवल्स इन्क्रीज. आनी लॉंग टर्म म्हणल्यार न्ही भुरगीं जेन्ना वाडटा, आतां पळयलां आमी की ओबेजिटी हॅज बिकम द नेक्स्ट पेंडेमिक. म्हणटकूच डब्याचें दूद, बाकीचे सगळे फूड जर बेगीन इंट्रोड्यूस केलें, लठ्ठपणा, ओबेजिटी हे लेटर ऑन भुरग्याक त्रास जावपाक शकता. आनी ज्या खातीर डायबिटीज, हायपरटेन्शन असलीं दुयेंसां भुरग्याक बेगीन म्हणजे 30-40 वर्साचेर डेवलॉप जावपाक शकता. सो हे सगळे प्रिवेंट करपाक ब्रेस्ट फिडींग इज द बेस्ट थिंग दॅट इज डन फॉर द बेबी. अँड ऑल्सो आमी पळयलां तें अंडर 5 मोर्टॅलिटी रेट जे
5 वर्सां पयलींचे जे डेथ्स आसता न्ही भुरग्यांनी ते प्रिवेंट करपाक फर्स्ट 6 म्हयने सपोज ब्रेस्ट फिडींग दिलें, अंडर 5 मोर्टॅलिटी रेट आमची इंडियेची जी 5 वर्सां सकयल भुरग्यांची डेथ रेट आसा ती खूपच कमी जावपाचें प्रमाण आसतलें. ही ब्रेस्ट फिडींग म्हणटा ते नॅचरल आशिल्ले कारणान तातूंत भितर एक्सपेन्स कांय इनवॉल्ड ना. ती एक देणूच कशी, तातूंत भितर कोणाक पयशे दिवपाचे नासता कांय नासता. तर डिवेलपिंग कंट्री जी पळय आसा भारता सारकी आनी तातूंतले चडशे लोक जांकां फायनान्शियल कन्स्ट्रेंट्स आसता, तर हांकां ब्रेस्ट फिडींग हें सामकें म्हत्वाचें जाता. तर तांचे खातीर तुमकां तांणी कशे तरेन एप्रोच करचें हाका? अंडर 5 मोर्टॅलिटी जेन्ना आमची ॲज अ होल इफ वी टॉक अबाउट न्ही दोतोर, इफ वी सी दॅट इंडिया डेव्हलपिंग कंट्री आसा, आमची जेन्ना अंडर 5 मोर्टॅलिटी रेट कमी जाता, कुपोशणाचें प्रमाण कमी जाता. कुपोशण इज वॉट प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन. जेन्ना भुरग्याचो वजन हायट एडिक्वेट प्रमाणे वाडना, जाय तशी वाडना, ताका कुपोशण म्हणटात. आनी जेन्ना भुरग्याक सारखे 6 म्हयन्या खातीर आवयचें दूद मेळटा आनी मागीर 6 म्हयने ते 1 वर्स, इनफॅक्ट वी से अप टील 24 मंथ्स म्हणजे 2 वर्सां म्हणसर एडिक्वेट कॉम्प्लिमेंटरी फिडींग जे अप्रोप्रिएट बॅलन्स डायट आसा, जे पौष्टीक आहार आसा, तो सपोज सारख्या टायमार मेळटा न्ही, हे जे अंडर 5 मोर्टॅलिटी खूब कमी जावपाक शकता. दुयेंसां कमी जावपाक शकता एज अ रिजल्ट ऑफ विच हॉस्पिटल विजिट्स परत दुयेंस पडले, खोकली, थंडी जाली, न्युमोनिया जालो, कानाचें इन्फेक्शन जालें, भुरग्यांक घेवन धांवचें पडटा दोतोरा कडेन. दॅट कॉजेस एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर फॉर द पेरंट्स. सो दॅट इज बींग प्रिवेंटेड, दॅट इज सेव्ड. तुका एक्स्ट्रा कांयच लागना, तुका डब्याचें दूद दिलें तितलो अमावंट स्पेंड करचो पडटा, वीच इज नॉट आयडियल. दुसरी गोश्ट म्हणल्यार डब्याचें दूद प्रिपेर करपाक तुका बॉटलान ॲड करचें पडटा, तें इन्फेक्शन जावपाचे चान्सीस आसता. सो हें सगळें प्रिवेंट करपाक आनी कितलेंय जावं आवयचे दुदान ज्यो एंटीबॉडीज आसता, जे इम्यून फॅक्टर्स आसता, जे प्रोटीन्स आनी अदर सबस्टन्सीस वीच आर देर, वी कॅनॉट रेप्लिकेट इट. ते तुका कितले आर्टिफिशियल फॉर्म्युला आयलो तरी सुद्दां तुका ते रेप्लिकेट करपाचें मेळच ना. फक्त जाय म्हणजे कितें एडिक्वेट पोशण आवयचें, आहार सारको मेंटेन करपाचो आवयन, आनी मिनिमम 2 लिटर ऑफ वॉटर उदक दिसांतल्यान पिवपाचें. सो दीस हेल्प्स इन इम्प्रुवींग द ब्रेस्ट फीड इन द मदर. आनी बॉन्डिंग जें जाता पळय आवय आनी बेबीचें वेन ब्रेस्ट फीडिंग इज डन, वीच कॅनॉट बी डिस्क्रायब्ड. ॲज अ मदर आय नो वेन यू ब्रेस्ट फीड द बेबी, तुज्या भुरग्याक जेन्ना तूं दूद दिता, इट इज अ डिफरंट फिलींग आनी तुका कशेंच तें फिलींग तुका कशेंच रेप्लिकेट करपाक मेळना. आवय खातीरूय बेनिफिट्स जाता. इफ इन केस इमिजिएट ब्रेस्ट फीडिंग सुरू केलें, ओवेरियन युट्रायन कॅन्सर लेटर ऑन इन लायफ इज प्रिवेंटेड. दुसरें म्हणल्यार ते पोस्टपार्टम हेमरेज, जे ब्लिडींग जावपाचे चान्सीस आसता आवयन आफ्टर डिलिव्हरी, ते प्रिवेंट जाता. आनी वेट ड्रॉप म्हळ्यार वेट गेन जी प्रेग्नन्सीन जाता, आतां सगळीं जाणां फिगर मेंटेन करपाक सोदता पोस्ट प्रेग्नन्सी, दे वॉन्ट टू बी फिट. सो 6 म्हयने एक्सक्लुसीव ब्रेस्ट फीडिंग दिलें, द वेट ड्रॉप म्हणजे तुमची जी एक्स्ट्रा वेट गेन जाल्ली आसता प्रेग्नन्सीन, ती बेगीन देंवता आनी प्री प्रेग्नन्सी स्टेटान बेगीन पावपाक शकता आवय. खूबदां आमचे कडेन अशे केसीस येता की आवयक दिसता की आपलें दूद पावना, 1 म्हयन्याचेर येता, 2 म्हयन्याचेर येता, दूद पावना, भुरगें खूब रडटा, परत रडटा. अशा वेळाचेर आवयक कशे तरेन कन्विन्स करचें अशें तुमचें म्हणणें की बाबा तुमचेच दुदाचेर तुमी दवरचें, तुमी कॉन्फिडन्स स्वताचो बिल्ड करा, कितें प्रॉब्लेम्स आसा भुरग्याचे हे तुमी समजून घेया. तर अशा वेळाचेर तुमी कशे तरेन अप्रोच करूं शकता? हो खूब कॉमन प्रश्न आसा दोतोर आमकां. सदांच आवयांक एकूच प्रश्न आसता की आपलें दूद पावता काय ना भुरग्याक. आतां खूब लोक सरावंडींग आसता जे सांगपाक शकता, रे तुजो भुरगो बारीक जाला, ताका तुजें दूद पावना, रडत आसता, तुजें दूद पावना. बट एक गोश्ट लक्षांत दवरपाची प्रत्येक आवयन, की रडप न्ही भुरग्याचें इज नॅचरल. आनी द ओन्ली कॉज ऑफ क्रायींग इज नॉट इनएडिक्वेट फीडिंग. म्हणल्यार दूद पावना म्हणूनच भुरगो रडटा अशें नासता. ताच्या पोटान वळून आयला आसत, ताका ताणें सुसू केलें आसत, ताका यू हॅव टू चेंज हिज नॅपी, किंवा ही जस्ट वॉन्ट्स टू बी हेल्ड. मातसो ताका धरलो, भोंवडायलो की भुरगो ओगी रावता. सो इट इज नॉट दॅट भूक लागल्या म्हणून बेबी रडटा. दिस इज रॉंग कॉन्सेप्ट. इट्स अ मिथ अँड इट हॅज टू बी सॉर्टेड. दुसरी गोश्ट म्हणल्यार आवयन भुरगे कितले फावटी युरीन पास करता, कितले फावटी मुतता दिसाक तें पळोवपाचें. मिनिमम 8 ते 10 फावटी सपोज मुतला, 2 वरांनी भुरगें उठ्ठा, दूद घेता, सारकें न्हिदता. सो दॅट मिन्स दॅट पोट भरतकूच 2 वरां न्हिदता, परत 2-2 वरांनी उठून दूद घेता. थर्ड इज वेट गेन.
भुरगो जेन्ना एवरी मंथली जेन्ना आपल्या पिडियाट्रिशियना कडेन वचून तुमी दाखयतात भुरग्याचें वजन बऱ्या भशेन वाडलां दॅट मिन्स दॅट युअर ब्रेस्ट फिडींग इज एब्सोल्युटली एडिक्वेट. चवथी आवयन ऑल्सो फील करपाक की आपले ब्रेस्ट फूल जाता आनी आफ्टर द बेबी इज टेकिंग अ गूड फीड आपल्याक एम्प्टी ब्रेस्ट फील जाता. सो दॅट इज अनदर वे की तुका कळटा की बाबा आपल्याक ब्रेस्ट मिल्क आसा. एक सायडीन दुधाक धरल्यार दुसरे सायडीन गळपा लागता दॅट मिन्स येस व्हेरी गुड दूध बऱ्या भशेन प्रोड्यूस जाला. सो देर आर नो वेज दॅट मिल्क प्रोडक्शन कमी आसून कसलोच त्रास ना. आनी एक गोश्ट सांगपा सोदता हांव की डजंट द ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन डजंट डिपेंड अपॉन द सायज ऑफ द ब्रेस्ट. हे न्ही खूब मिसकन्सेप्शन आवयांनी आसता की ना आपले ल्हान आसा ब्रेस्ट म्हणटकूच आपल्याक दूध सारकें येना म्हणून हांवें डब्याचें दूध सुरू केलां. चड व्हडलें आसा भुरग्याक धरपाक सारकें जायना हांवें डब्याचें दूध सुरू केलां. हें इज सामकें रॉंग नोशन. इट्स अ मिसकन्सेप्शन. कित्याक प्रत्येक आवय जेन्ना डिलिव्हर जाता जेन्ना न्यूबॉर्न बेबी डिलिव्हर जाता ॲज हॉर्मोनल चेंजीस टेक प्लेस इन द बॉडी तांची नॅचरली दूध येताच. अशें ना की दूध येवचें ना आपल्याक त्रास जाता दूध येवपाक अशें केन्नाच नासता. बट येस स्ट्रेस जेन्ना आवयक बाकीचो सगळो स्ट्रेस मे इट बी जस्ट बिकॉज ऑफ द डिलिव्हरी मे द सपोर्ट सिस्टम सारकी ना घरची ऑर दे मे बी अदर हाऊस होल्ड वर्क की खूब कामां आनीक करची पडटा घरान करची पडटा. सो हे सगळें जेन्ना सपोर्ट सिस्टम मातशी स्ट्रॉंग ना त्या टायमार स्ट्रेसा खातीर ताण चड आयला त्या खातीर दुधाचें प्रमाण मातशें कमी जावपाक शकता. सो वी हॅव टू सपोर्ट द मदर ड्युरींग दॅट टायम. And mother is very suggestible during that phase. कोणें कितें सांगलें जाल्यार आवय सटकन आयकून तें मान्य करता आनी तयार जाता. पूण एक कॉन्सेप्ट असो आसा जाका आमी म्हणटा की क्लस्टर फिडींग. तर क्लस्टर फिडींग जें पळय आसा हाजो खूब लोकांक तें समजना वॉट एक्झॅक्टली दॅट क्लस्टर फिडींग इज वाय इज द बिहेवियर ऑफ द बेबी चेंजींग आनी बेबी इज गेटींग एग्रेवेटेड. म्हणल्यार बेबी आपल्याक सामको असो हपापलें वता बेबी. ताका दिसता की आपलें दूध ताका पावना. तर हे क्लस्टर फिडींग म्हणल्यार एक्झॅक्टली कितें? म्हणजे परत परत फीड करून परत परत फिडींग करपाचें. आतां कितें आसता न्ही खूब आवयांक दिसता की भुरगो रडलो की ताका फिडाक लावपाचो. सो हे इज something which I already spoke about ki rud-up is not equivalent to hunger. So we have to know the other causes why the baby is crying. So cluster feeding avoid करपा खातीर न्ही there are so many other things which can be done. भुरगो रडटा तेन्ना ताका फक्त एक पासयो मारात घेवन भुरग्याक रावंडाक व्हरात भायर. गाडयेन सुद्दां जेन्ना यू हॅव नोटिस्ड सो मेनी टायम्स की भुरगीं खूब रडटात घरा कितें जालां कांयच कळना. पण जेन्ना ताका घेवन भायर तुमी एक ड्रायवाक गेली न्ही by the time they come to pediatrician clinic the baby is absolutely quiet and calm. So they feel that clinican येवन तुमची मॅजिक जालां अशें. न्यूरो डेव्हलपमेंट जो पळय आसा भुरग्याचो तोय बी हातून भितर पार्ट करता. इट इज द पार्ट ऑफ नॉर्मल न्यूरो डेव्हलपमेंट. ताजे ते रडप ताजे ते मस्ती करप हापापप नॉर्मली न्यूरो डेव्हलप जाता तेन्ना जाता. दुसरी एक गोश्ट म्हणटा ती पयलें जें पळय दूद येता प्रत्येक सायडीनचें तें तान भागयता आनी फाटलें जें पळय दूद येता तें भूक भागयता. तर फूल एक सायड रिकामी करप हें म्हत्वाचें इन द टॅक्नीक ऑफ ब्रेस्ट फिडींग. सो हें जर सारके गोश्टी जाल्यो जाल्यार ब्रेस्ट फिडिंगाक कांयच प्रॉब्लेम जायना. पूण तरीकूय जे पळय प्रॉब्लेम्स आसता ते आमचे सिस्टम जे पळय आसा ते कंटिन्युअसली मायंड हॅक करीत आसता. आमची एडवर्टिजमेंट्स आसता मिडिया आसता सोशल मिडिया आसता ते कंटिन्युअसली bombarding and telling the mother to go for commercial formula to go for other options than breastfeed. तर अशा वेळाचेर आवयन इवन फॅमिली सिस्टम आसता घरांतलो कोणी जाणटो मनीस सांगता की बाबा तुगेले दुधाचेर सारकें जावचें ना तूं डबोच डबोच स्टार्ट करता ना आनी कितें करता. तर अशे तरेन तुमचे पर्सनल एक्सपिरियन्सान तुमच्या बेबीक तुमकां कितें प्रॉब्लेम्स जाल्या की कितें म्हणजे तुमचे एक्सपिरियन्सीस कितें रिगार्डींग बिकॉज यू आर अ मदर in addition to being a child specialist. So what would you like to say? So हे जे तुम्ही म्हणतात दोतोर न्ही की मनार परिणाम जाता सराउंडिंग जे चालू आसात त्या खातीर मनार खूब स्ट्रेस जाता. ॲज अ मदर आय नो दॅट देर वॉज वेट लॉस इन माय बेबी ऑल्सो बिकॉज हांवें स्ट्रिक्टली सगळ्यांक सांगून दवरिल्लें की आय एम गोईंग टू ओनली ब्रेस्ट फीड द बेबी फॉर 6 months. बट जेन्ना वेट लॉस जाता विच इज नॉर्मल भुरग्यांचो जन्मानंतर 10% वेट लॉस इन द फर्स्ट 7 to 10 days इज नॉर्मल. भुरगो तुका मातसो बारीक दिसतलो जाला
ताच्या उपरांत जेन्ना भुरगीं बारशाक पळयतात लोक, अरे बारीक दिसता कित्या खातीर दूद पावना सारकें, दॅट्स अ कॉमन क्वेश्चन दॅट इज आस्क्ड. बट हे जे बारीक दिसप आसता ते वेट, तांचो वेट ड्रॉप न्ही, बट तांचें उदक जे बॉडीन आसता तें मातशें कमी जाता. सो ह्या टायमार न्ही तुमी फर्म जर रावली की बाबा ना, आपलें ब्रेस्ट मिल्क आपणें डिलिव्हर जालां न्ही, आपल्याक जें दूद येता तें आपल्या भुरग्याक बऱ्या भशेन पावता, आनी ह्या हाचेर जर आमी फर्म रावली, कोणेंय कितेंय सांगलें, ऑफकोर्स योर सपोर्ट सिस्टम इज इम्पॉर्टंट, कित्याक तुजे सरावंडींग तुजी पेरंट्स आसा, तुजी इन लॉज आसा, त्या टायमार तुका कॉन्फिडन्स येता की बाबा आपूण बऱ्या भशेन आपल्या भुरग्याक वाडोवपाक शकता. बट सपोज एक दोन जाणांनी सांगलें सुद्दां की तुजें दूद ताका पावनाशें दिसता, तूं बाकीचें दुसरें कितें सुरू कर, यू हॅव टू बी फर्म, कित्याक आमकां खबर आसा ब्रेस्ट मिल्का इतलें पौश्टीक आहार भुरग्याक आनीक कांयच ना इन द फर्स्ट 6 months. इट कॅन बी कंपेर्ड टू अमृत. आमी अमृत कशें म्हणटात न्ही, समथींग वीच इज एब्सोल्युटली एसेन्शियल फॉर द बॉडी इज ब्रेस्ट मिल्क, आनी तें जर दिना जाल्यार इट इज अ क्रायम ऑन आवर पार्ट. सो इट इज ऑलवेज बेटर दॅट यू फॉलो युअर ओन इन्स्टिंक्ट. तुज्या मनांतलें जें आसा कॉन्फिडन्स लेवल वाडोवपाचें, कितेंय त्रास आसा तुमच्या बालरोग तज्ञ दॅट इज पिडियाट्रिशना कडेन वचून यू कॅन कन्सल्ट, तुमची गायनेकोलॉजिस्ट कोण आसा तांचे कडेन वचून कन्सल्ट करपाचें. आनी देर आर सो मेनी कावन्सिलर्स आतां दोतोर हू हॅव कम अप, लॅक्टेशन कावन्सिलर्स. सो ही न्ही मनशां तुमकां ब्रेस्ट फिडींग एनहान्स करपाक, तुमकां मदत करपाक ऑलवेज असतात. सो यू शूड सीक हेल्प अँड यू वील गेट हेल्प इन दॅट रिगार्ड्स. बरोबर. तर आता दोतोर प्रियांकान सांगलें तशें ब्रेस्ट मिल्क म्हणजे मातेचें दूध ही एक गोष्ट अशी आसा जिका वायट परिणाम कांयच ना, पूण ताणें सदांच बरेंच जातलें, कांयच एकूय वायट परिणाम ना. आनी शिवाय तें जर फॉलो केलें जाल्यार हेल्थ बेनिफिट्स आसा प्लस इकॉनॉमीक बेनिफिट्स आसा, मनशाकय, फॅमिलीकय, गोंयाकय, एज अ स्टेटीकय किंवा राष्ट्राकय हेल्थ बेनिफिट्स आनी इकॉनॉमीक बेनिफिट्स आसा. तर म्हाका एक सांगा दोतोर, एज ए चायल्ड स्पेशलिस्ट, एक बालरोग तज्ञ म्हणून आनी एक आवय म्हणून तुमची गोंयच्या बायलांक मॅसेज कितें? सो एक आमी आतां एम्फसायज केल्लेच आसा की ब्रेस्ट मिल्क इज द बेस्ट फॉर युअर बेबी. पयल्या 6 म्हयन्यांनी तुमी आनी कांयच दिनासतना फक्त तुमचे आंगावयलें दूद जर तुज्या बेबीक दिलें, इट इज व्हेरी मच सफिशियंट, आनी दीस 100% इज गोईंग टू प्रोटेक्ट युअर चायल्ड. म्हणजे तुमच्या भुरग्यांक फर्दर इन्फेक्शन्सान आनी तुमची इम्युनिटी दॅट इज प्रतिकार शक्ती, रोग प्रतिकार शक्ती वाडोवपाक तांकां बेनिफीट करतले. काम जॉईन जावपाक जाय, 3 म्हयन्यांनी परत कामाक जॉब प्रेफरन्सीस आसताच आवयचे, बिकॉज एज अ प्रोफेशनल वी नो हाव इम्पॉर्टंट इट इज फॉर अस की आमकां परत जॉब जॉईन करपाचें आसता. बट दॅट डजंट मीन यू स्टॉप द ब्रेस्ट फीडिंग. एज अ मदर अँड एज अ पिडियाट्रिशियन ऑलवेज यू हॅव टू बॅलन्स बिटवीन युअर प्रोफेशनल लायफ आनी तुगेली पर्सनल लायफ. खंयच वयर सकयल जावपा जायना, बट इन दॅट आस्पेक्ट कितें करपा जाय इज युअर पर्सनल लायफ. जेन्ना एक न्यू बॉर्न बेबी तुज्या लागीं आसता, दॅट इज युअर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी दॅट टायम. सो मेक शुअर दॅट तूं कितें करता आपल्या भुरग्या खातीर इट इज द बेस्ट ॲट ऑल स्टेजीस. हांव म्हणना की मुद्दम जावन कोण वायट करतली, बट देर मे बी सम इन्स्टन्सीस की वायट इन्फ्लुयन्स जावपाक शकता मनान, आनी ह्या स्टेटीन जावचें न्हय. जेन्ना तुमी आपले न्यू बॉर्न बेबीक ब्रेस्ट फीड करता, जेन्ना तुमचे सरावंडींग सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉंग आसता, दॅट इज द टायम युअर बेबी बिकम्स अ स्ट्रॉंग इंडिव्हिज्युअल, आनी ताजी इम्यून सिस्टम ऑल्सो कोप्स अप व्हेरी वेल इन लेटर लायफ. सो आमी खूब म्हायती दिले बद्दल तुमकां धन्यवाद डॉक्टर Thank you. प्रियांका.